दिवचले स्वच्छ सुंदर डिचोलीचे बॅनर लायल्यात ते कोण वाचता खबर ना। प्रत्यक्षात दिवचल न्हंयक मोस्ट पॉल्युटेड रिव्हर हो किताब मेळ्ळा। लजेक घालपी ही गजाल पालिका आसूं आमदार वा WRD न्हंय स्वच्छ करपा कडेन लक्ष दिवपाची गरज आसा। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। तुम्ही पळयतात की फाटल्यान म्हज्या दिवचलची जी न्हंय आसा तातूंत मोठ्या प्रमाणात कचरो जाल्लो आसा। फाटल्या फावटी आमी दाखयल्ले की जो बंधारो आसा थंयसर कचरो मोठ्या प्रमाणात आसा, पूण अजून पर्यंत तो कचरो थंयसरूच आसा। अजून पर्यंत कोणीच WRD तशेंच म्युनिसिपालिटीन कांयच उपाय करूंक ना तो काडपाक। आयज आमी पळयलें की हांगा जे बिगर गोमंतकीय आसात, जे भाड्याक हांगा खंयसर खंयसर रावतात, तांकां फॅसिलिटी नात, पूण ते न्हंयचेरूच येवन हांगासर कपडे धुतात तशेंच आनी आपले जे कोयर बी आसा गार्बेज ती न्हंयेन उडयतात। आमी पळयलें की जे उदक आसा घाण ते बी उदकान सोडलेलें आसा हांगासर। ही जी दिवचलची न्हंय आसा ती वन ऑफ द मोस्ट पॉल्युटेड रिवर म्हणून आयडेंटिफाय जाल्ली आसा, पूण जो कचरो उडोवपाचें प्रमाण आसा तें हांगा कमी जाल्लें ना। अजून पर्यंत कोणीच ताजेर उपाय करूंक ना। ताजेर उपाय करपाक जाय। आमी पळयतात की खुबशीं फुलां तशेंच हेर कचरो हांगा न्हंयेन उदकान पडलेलो आसा, तो काडपाक जाय, तेन्नाच ही न्हंय साफ जातली। आनी एका जर असो टॅग मेळ्ळो आसा की मोस्ट पॉल्युटेड रिवर म्हणून, तो कमी जातलो। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली।